मोगाच्या बाबा भयणींनो, आज आमकां दोनी वाचपां एक खास जिविताचो संदेश दितात. पयले वाचपां हांव आयकलां, सोरेस्पोर एलाय सांगता, म्हजो विस्वास दवर, विस्वास दवरल्यार हांव तुमकां सांबाळटलों. त्या वेळार पावस नासलो, भूक आसली, तान आसली. देव ताका सांगता, विस्वास दवर आनी 2 दिसां तुका हांव जेवण दितलो. आनी तशेंच घडलें. जेन्ना आमच्या जिवितांत खोस दूख येतात तेन्ना आमी देवाचो विस्वास दवरल्यार देव आमकां सांबाळटलो. शुवत म्हणून आमी आयकल्या बियाटिट्यूड्स. मातेव सांगता की जेजू दोंगरार गेलो, थंय बसलो, ताचे भोंवटी शीस आसलेत आनी ताणें तोंड उगडलें आनी एक लांब प्रवचन दिलें, समन ऑन द माउंट. ताचो आमी आज धाकटलो पयलो भाग वाचला. हे बियाटिट्यूड्स एक भाशेन आमचे जिवीत सारूंक एक खास रस्तो. सोंपो न्हय, डिफिकल्ट वन, पूण हो रस्तो जेजू चल्लो. देखून जेजूक देवान मेल्या उपरांत पुनर्जीवन दिलें. जेजू म्हणटा, जेन्ना तुमी गरीब आहात, तुमी रडटात, तुमी भिकेल्यात, जेन्ना लोक तुमची पिडापेट कोत्ता, शांतिकाये तुमी वापतात, सुभागे. कित्याक हो रस्तो तुमी चल्ल्यार तुमकां देवाचें खास देणें मेळटलें, तें म्हणजे सुर्गीचें राज. हो रस्तो कठीण आमी जाणा, कित्याक संवसाराच्या तत्वां वेगळींच. ताका जाय गिरेस्तकाय, पदवी, शॉर्ट फास्ट मनी म्हणटा. पूण तो रस्तो देवान दाखयला तो वेगळोच. आमी ह्या रस्त्यान चलोंक देवाची कृपा जाय, प्रयत्न करूंक जाय. प्रयत्न केल्यार देव आमकां आदार दितलो. हें देणें देवान आमकां दिवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.